गोंयांत आतां कोवीड दुयेंताक लागून दिसपट्टे तीग जाणांक मरण येवपाक लागलां. सोमारा दीस परतून 3 जाणांक कोवीड दुयेंत जाल्ल्यान मरण आयलें. कोवीड दुयेंत जावन मरण आयिल्ले चडशे जाण वास्कोंतलेच आसात. सोमारा दीस आनीक 3 जाणांक मरण आयिल्ल्यान गोंयांत कोवीड दुयेंत जावन मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो आतां 17चेर पावला. जाल्यार मुरगांव म्हालांतलो आंकडो 11चेर पावला. तातूंत खारीवाड्या वेले 3 जाण आसात, चिखलेंतले 3 जाण, वाड्याचो 1, बायणाचो 1, मांगुरिलांतलो 1 जाल्यार 2 वास्कोंतले आसात. तातूंत एक नगरसेवक आनी एक 31 वर्स पिरायेच्या एका तरणाट्याचोय आस्पाव आसा. आयज मेरेन गोंयांतल्या कोवीड दुयेंतींचो आंकडो 2453 परस चड वाडला. जाल्यार 2595 जाणांच्या चांचणेचो अहवाल आजून येवपाचो आसा. 2453 दुयेंतींतल्या 952 जाणांचेर कोवीड इस्पितळांत उपचार चालू आसात. 16 जाणांक मरण आयलां. जाल्यार 1487 जाणांची भलायकी बरी जाल्ल्यान तांकां घरा धाडल्यात. मांगुरिलांतले दुयेंती कमी जाल्ल्यान मांगुरिलांतले दुयेंती 76 आसात. जाल्यार मांगुरिला कडेन संबंद आयिल्ले दुयेंती वाडिल्ल्यान तांचो आंकडो 294चेर पावला. कोवीड इस्पितळाचो आदलो मुखेली दोतोर एडविन गोम्साकूय कोवीड दुयेंत जाल्ल्याची म्हायती आसा.